येरादारी व्यवस्थापन आणि भौशिक बांधकाम खात्यान गोंयान 40 लाख मोडून पहिले आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सिग्नल 70 ते 30 रेशोचे घाला। येरादारीचे नेम मोडून लोक वाहनां चलयतात। हे खातीर अपघाताचे प्रमाण वाडटा। लोकांनी येरादारीचे कायदे पाळचे। जो येरादारी कायद्याचे उल्लंघन करतलो ताच्या घरा ई-चलन पावतले। तशेंच फुडाराक A1 चो वापर करून येरादारी व्यवस्थापन आनिकूय बरे करपाक शकतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सिग्नलाच्या उक्तावणा वेळार सांगले। Approximately cost of this is 40 lakhs of rupees they have invested in this project on 70-30 ratios. म्हणजे त्या बेसिसाचेर आमी ते सिग्नल चलोवपाक शकतले। मेंटेनन्स पुराय त्यांच्याकडे आसा। आमी बरेचशे फावटी सिग्नल्स घालता बट ती इन फ्युचर म्हणजे SP ट्राफिका कडल्यान आसत किंवा ट्रान्सपोर्टा कडल्यान आसत ती मेंटेन जायना। खंय तरी 2 वर्साच्या उपरांत ती आमी मेंटेन करपाक पावना आणि त्याचो कितें तरी मायनर प्रॉब्लेम जाता त्याचो टेक्निशियन जो आसा रिजॉल्व करपी तो टायम टू टायम न येयल्ल्या कारणान सिग्नल घालूनय बी त्याचो यूज जायना। त्या खातीर म्हणजे इट इज एन पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप जर अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट जर लॉन्च जाले जाल्यार त्याचो मेंटेनूय बरें जातलें आणि इन फ्युचर म्हणजे आमकां अशा पद्दतीचे AI बेस्ड इंटेलिजन्स आमी यूज करपाक शकतले। I am congratulating for the transport department and the PWD department for this AI intelligence first signal in the state of Goa. तांच्यानी इंट्रोड्यूस केला आणि स्पेशली आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर द कंपनी आणि देअर डायरेक्टर तांच्यानी एस्टाब्लिश केले इंट्रोड्यूस केले ते बरे चलचे आणि सगळ्यांनी ट्रॅफिक रूल फॉलो करचे आणि ट्रॅफिक रूल जर फॉलो करीत जाल्यार म्हाका दिसता मेजर रोड एक्सिडेंटल डेथ ज्यो कमी जावपाक जाय पळय न्ही त्यो जावपाक शकता। ऑन एन एवरेज आमी म्हणटा की एन्युअली जर पळयत जाल्यार जवळपास पर डे 1 ते 2 डेथ ह्यो रोड एक्सिडेंटान जाता। 1 ते 2 म्हणजे फॉर 365 डेज जो रेशियो जर काडीत जाल्यार एन्युअली डेथ मोर दॅन 365 ह्यो रोड एक्सिडेंटा खातीर आसा। म्हाजी सगळ्या जाणांक स्पेशली फॉर द यंग बॉयज सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा स्पीड वाडटा म्हणून कितली स्पीड वाडोवची न्ही, कारण बायक घेवन वचपी मॅक्झिमम रित्या अशा पद्दतीचे आपुणूय एक्सिडेंटाक बळी पडटा आणि रस्त्यार आसलेल्या लोकांकूय बी खुबशे फावटी एक्सिडेंटल डेथ समोर येवच्यो पडटा। ते कंट्रोल करपा खातीर आमी गव्हर्मेंट आपल्या परीस जायत्यो गजाली करीत आसा, म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करीत आसा बट रूल फॉलो करप, कारण रूल करप हे गव्हर्मेंटाच्या हातीन आसा बट रूल फॉलो करप दीस इज फॉर द पब्लीक आणि टुरिस्ट। गोंयांत येता तेंच्यांनी लॉ आणि रुल्स हे स्टेटीचे फॉलो करचे आणि ते जर केले जाल्यारूच म्हाका दिसता आमी अशा पद्दतीत ज्यो एक्सिडेंटल डेथ हे कमी जावपाक शकतले। आणि तेकाच लागून आयचे हे AI इंटेलिजन्स सिग्नल इनॉग्रेट करता आसतना म्हाका खूब खोशी भोगता। अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हे PPP बेसिसचेर येवचे आणि हे सगळे सांगता आसतना की तेजो चलन कशें येतलें हे दाखोवपा खातीर हांव मुद्दामून म्हणजे दीस वील बी द चलन इन्क्लुडींग तुमचो फोटोग्राफ व्हेकल हेच चलन, म्हणजे कोणीच म्हणपाक नाका हांवें खंय लायन क्रॉस केल्या, ती लायन क्रॉस केल्ल्या फोटोग्राफाच्या सहीत तुमकां ई-चलन तुमच्या घरा कडेन पावतलें। मागीर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान येवन झगडपाची गरज ना। थोड्या जाणांक मागीर आमच्या डिपार्टमेंटान येवन झगडपाची संवय आसता। त्या खातीर पयलीं रूल फॉलो करा। आमची इच्छा ना कोणाकूच चलन इश्यू करपाचें बट आतां ऑटोमॅटिकली चलन इश्यू जातलें। आता येरादारी सुरळीत करपाक प्रत्यक्षान ट्रॅफिक पोलिशेची गरज ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून आपशीत ट्रॅफिक सिग्नल स्मार्टली येरादारी व्यवस्थापन करतले, अशी माहिती मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे नेमके कितें हाचेर मंत्री काब्राल हांणी माहिती दिल्या। आयकयात। आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेसिकली दिस सिग्नल will monitor the traffic which is flowing on all sides and adapt to the traffic over a period of time. So you do not require human intervention to put it for 15 seconds, 10 seconds, 5 seconds. It will detect the traffic at every time of location
and based on the traffic coming from all location, the signal will automatically read it and give the signal as and when required. Today also, when we launch this signal, it will also tell us that there is no traffic and it will just give the yellow, orange light so that the traffic signal stops. This artificial intelligence signal is going to interact with all other signals and give the traffic management plan for the state of Goa. Today on the dais, with this we hope that Goa will go into a different level and the channeling will happen automatically. We have this system where the government is not spending 1 rupee, but this is just a trial basis where 100% PPP funded, where the system will function, will be maintained by the project proponent, will be also whatever inputs have to be given to the artificial intelligence will also be integrated into a system. So I am sure with this latest thing, we are one of the states, other than the smart city states in the country, who are launching this, which are one of the first states. Other states, wherever the smart city has come into effect, have launched these signals. But other than smart city, this is one of the first states to launch this stage.